स्पीकर सर, हो इश्यू PWDच्या रिक्रुटमेंट स्कॅमाचो 27 ऑगस्ट 2021 PWDन 368 JE आणि TA पोस्ट इन डिफरंट वर्टिकल्स एडवर्टायज केले. 11 डिसेंबर 2021 थोडे एप्लिकंट्स आमकां म्हज्या पक्षाक एप्रोच जाले आनी आमी आझाद मैदानाचेर एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी थंय आमी त्या लोकांनी अशें म्हणलें की हे कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणून. स्पीकर सर, त्याच सांजवेळा बाबूश मोन्सेरात जो आज मंत्री आहा ताणें स्टेटमेंट काडलो की गोवा फॉरवर्डान एक्सपोज काडिल्लो सारको आहा आनी एक पोस्टाक 25 ते 30 लाख रुपया मागतात आनी हे 70 कोटीचे स्कॅम म्हणून. त्याच सांजवेळा स्पीकर सर, सुदीन ढवळीकार जो तुमचे बरोबर आहा ताणें एक CBI प्रोब हातून जावचो म्हणून डिमांड केलो आनी 18 डिसेंबराक सरकारान अनाउन्स केलें की रिक्रुटमेंट इज केप्ट ऑन होल्ड पेंडींग अ विजिलन्स प्रोब. स्पीकर सर, इन द मीन टायम 27 TA म्हळ्यार टेक्निकल असिस्टंट जे गेले 8 ते 9 वर्सां काम करताले, तांचे ज्यांनी थोड्यांनी 10 वर्सां पासून क्रॉस केल्ली, हांचो कॉन्ट्रॅक्ट एक्सटेंड करताले एन्युअली. 12 नोव्हेंबर 2021 सरकारान हो एक्सटेंड केलो टील 31 जानेवारी 2022. आतां हे 10 वर्सां जाले म्हणून तांकां एब्जॉर्व करूंक जातालें, पूण ते केलें ना आनीक हांचो कॉन्ट्रॅक्ट फक्त 21 जानेवारी 2022 मेरेन तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू केलो. आतां हांवें एक क्वेश्चन विचारलेलो स्पीकर सर की रिप्रेझेंटेशनां मेळ्ळ्या काय म्हणून, हे लोकांनी रिप्रेझेंटेशनां दिल्या काय म्हणून. मंत्र्यान म्हाका उत्तर दिल्लें आहा की रिप्रेझेंटेशनां कांय दिवंक नात म्हणून. स्पीकर सर, आनी हायकोर्टा प्रमाणे हांवें हायकोर्टाचें विचारूंकूच नाशिल्लें, प्रश्न सारको सिंपल आहा, तुमकां रिप्रेझेंटेशनां मेळ्ळ्या काय म्हणून. म्हजे कडेन रिप्रेझेंटेशनां आसात विथ रिसिव्ड कॉपी, जाय जाल्यार आय कॅन प्लेस देम ऑन द टेबल ऑफ द हावस. घे. हॅलो. सो स्पीकर सर, आतां इश्यू असो आहा की रिप्रेझेंटेशन मेळून मंत्री म्हणटा मेळूंक ना. एक रिप्रेझेंटेशन मंत्र्याक 10 जुलय 2019 दिलें, एक रिप्रेझेंटेशन 13 मे 2022 मुख्यमंत्र्याक दिलें आनी PWD मंत्र्याक दिलें. आतां गव्हर्मेंटा कडेन ही रिप्रेझेंटेशनां ना जाल्यार हुंदरान खाली काय म्हणून, कित्याक हांवें आतां दिल्लीं आहा, कित्याक ना म्हणून ताणें उत्तर दिल्लें आहा. स्पीकर सर, ताजे मागीर गव्हर्मेंटान एक 3 मेंबर कमिटी अपॉयंट केली IAS ऑफिसरांची. ह्या कमिटीन अशें रिपोर्ट सबमीट केलो जून 2022 की डिस्क्रिपन्सीज हॅव बीन फावंड, मार्क्स आर वेरिंग म्हळ्यार नॉट टेलिंग, सिग्नेचर्स आर नॉट मॅचिंग आनी विजिलन्स डिपार्टमेंटान रिकमेंड केलें सरकाराक की एक एप्रोप्रिएट एजन्सी कडच्यान हाजी इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून. सगळे एकाच प्रोब विचारना. एक स्पीकर सर, हांव मातसो बॅकग्रावंड दिता. हो इम्पॉर्टंट इश्यू, हो सरकारानूच प्रोब हाजेर डिक्लेअर केल्लो आहा. सो इन्व्हेस्टिगेशन एंटी करप्शन ब्युरो कडच्यान जावचें आनी हो एंटायर प्रोसेस ॲप इनिशियो म्हळ्यार कितें फ्रॉम द बिगिनींग कॅन्सल करचो आनी प्रोसेस द नोवो म्हळ्यार ऑल ओवर अगेन स्टार्ट करचो म्हणून मुखेलमंत्र्यान हें एग्री जालें ना, एग्री केलें ना. डायरेक्टर ऑफ विजिलन्सान रिकमेंड केलें की सगळो प्रोसेस परतो करचो आनी इंजिनियरींग कॉलेज आनी पॉलिटेक्नीक कॉलेजी कडेन दिवं नाकात म्हणून, कित्याक थंय घोळ जाता म्हणून. हायकोर्टान सरकारान सांगलें की सगळो प्रोसेस आमी स्क्रॅप करतले म्हणून. आतां मुखेलमंत्र्यान ACBचें इन्व्हेस्टिगेशन एलाव केलें ना, ताणें फक्त म्हणलें की आसा तेंच आमी फुडलें करुया म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका दिसता पयलें म्हणल्यार हें आन्सर जें दिलां हें फॉल्स आहा. म्हगेलो पॉयंटेड फर्स्ट क्वेश्चन आहा की डज द गव्हर्मेंट एडमीट टू अ स्कॅम ऑर नॉट.